एरिक बाबाची ओळख कशी जाता, तुमचे लग्न जिवीत कशें सुरू जाता? हर एक वर्स म्हाका हें कांतार म्हणची गीतो म्हण म्हणटा म्हळें. सुरेश कश्ट म्हण बगलें म्हाका कालें करता हो म्हणल्यार बरें जालें. ल्हान आसतना ड्रीम म्हजें म्हळ्यार सावंड ऑफ म्युजिकान ती सीन आनी न्ही हांवें चिंतलां स्विझरलँड म्हण हांव गेरकादार सांगून म्हणटाली म्हाका स्विझरलँड वचचें म्हण. मागीर म्हज्या एका भावान सांगलें ती स्विझरलँड न्ही पुता तें ऑस्ट्रिया म्हण. काही म्हणी एक संगत तुमकां डिलीट करूंक जाय जाल्यार तुमच्या लायफांतली कालें डिलीट करूंक अशें तर कालें डिलीट करचें चिंतलां गे कदळा म्हण. बिरी बिरी पावसा बिरी बिरी पावसा तू येईना का रे येईना का रे येईना का रे. सॉरी म्हणटालो केदाळे म्हणटालो. थोडे बरी म्हणूंक जाय मेसेज धाडटालो सॉरी म्हण. वाव नायस. पोलीस स्टेशनाक म्हाका सांगूंक गुतना ताणें म्हाका गुर्तूच ना त्या विशयान. तांच्या मोर्चा आदींच ऑलरेडी ते सरल्यात म्हूण वय. सगळ्यांनी ते सकाळीं. खबर जाल्ले. दुखता तें घरच्यांक दुखता तें मस्त. एक कडेन तांकां जाता तूं दिवनूच असते दिवनूच असते दिवनूच असते तीन तो तुका पाटी म्हणल्यातले वेळार तुका दिवंक कशें साध्य जाता. तें वय तें म्हाका ती सारी जाव येता. दिवस आमसर येता तें एक ल्हान संगत काणयो न्हू तातूंत झगडोन 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 तें व्हड जाता विशय मागीर आनी एकामेका तें विश्वास आसा जे दुसऱ्यांक कितलें तशा खातीर कितलें काम केलां कितलें तांच्या खातीर झुजलां इल्लें फॅमिली खातीर इल्लें वेळ ताणें दिवे येता आशिल्लो कोण ना म्हण सगळें तशें बगता थोडे बटे. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे. Carmel Cafe, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज. कार्मेल कॅफेच्या ह्या आंगड्याचे मेन स्पॉन्सर जावन आज आमकां सहकार दिला ग्रोजेट डेलिव्हरीज इन मँगलोर. हांच्या सहकाराक आमी तांकां आभारी जावन आसा. एक यशस्वी पुरुशा फाटल्यान एक स्त्री आसा म्हणटात आनी हें खरें. पुरुशाचे यशस्वी आमकां मेन स्टेजीर दिसता जावंक पुरो सगळ्या संवसारात दिसता जावंक पुरो पूण ताच्या फाटल्यान आसता स्त्रियेचो त्याग सॅक्रिफीस तिचो मोग सडावत सगळ्यांक पळोवंक मेळना. आनी थोडे कडेन अशें जाता की एक पुरुश यशस्वी जाता आसतना आपल्या पत्नीक वा आपल्या सांगातिणेक सांगाता घेवन ती दोगांय यशस्वीच्या पावंडाक ती पावतात. तर आज असलीच एक काणी तुमच्या मुखार हांव हाडूंक खुशी व्हरता. आमच्या सांगाता आसात मानेस्तीण जॉयस ओझेरियो. हें नांव आयकतना तुमकां समेस्तांक वत्ता आसा ती कोण म्हूण सांगून. देवादीन एरिक ओझेरियो माण सोबाणाचो गुरकार जावन आसलो हांची मोगाची पतीण आज आमच्या सांगाता आसा. येया तिचे कडेन थोड्यो गजाली करया. तर जॉयस बाई तुमकां सर आमच्या विक्षका तर्फेन आमच्या कार्मेल कॅफे टिमा तर्फेन ह्या संवादाक हांव तुमकां स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं. येस सगळ्या विक्षकांक देव बरें करूं. ओके हांव तुमकां साबार तेमतून आपयचें म्हूण सांगून चिंतून आसली पूण एरिक बाबाच्या भलायके निमती आनी ताच्या उपरांत ते आमकां थोड्या तेंपादी सोडून गेले. तशें आतां इल्ले तुमी फ्री जाल्यात तशें जाल्यार आतां आमकां एक अवकाश मेळ्ळा देखून आमचे आपूण स्विकार करांक आयिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं तुका म्हाका आपयल्याक लिजा. येस आतां आयचो एपिसोड एका मोगा विशयान करया म्हणून आमी चिंतून आसा. कित्याक व्हॅलेंटायन्स डे म्हणल्यार सडावत आमी चिंतचे दोगां मोग करणारा कंप्लीट रोमॅन्स तें पुरा म्हूण पूण तुमी हाका एक अपवाद म्हूण सांगयत. कित्याक एक दोन दुसऱ्या व्यक्तित्वाची तुमी सांगत येतात आनी इतल्या वर्सां इतले कश्ट आसात जाल्यार ते सर्व कश्ट सायडीक दवरून एकामेकाक सांगात दिवन निमाणे तांच्या पिडेच्या वेळार एका सुखांत दुखांत म्हूण सांगून देवा मुखार दिल्ली भास तुमी थ्रू आवट पाडल्या. सो त्या एका त्यागा खातीर हांव तुमकां पयल्यान सॅल्यूट म्हणूंक अशें येता. देव बरें करूं. ओके जॉयस बायेचें ल्हानपण कशें आसलें इल्लें आमकां सांगतात. हांव जेपून जल्माली. म्हजो बापूय जॉन फॉन्टेस आनी तेरेजा लोबो हांच्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी हांव पंचवी. सौग चेरके ताच्या उपरांत हांव पंचवी चेडूं. तशें घरा मोगान कोंडाट्यान वाडलें हांव. मागीर हांवें सांगचें जाल्यार म्हज्या बापायच्या स्थानार म्हजो व्हडलो भावी आशिल्लो. मस्त मोग दिला ताणें म्हाका. तशें वाडटा वाडटा हांव जेपूच्या परिसरांतूच आशिल्लीं. मागीर सिंगिंगाचें देणें म्हाका दिसता विल्फीन घरा कॉन्टॅक्ट करन म्हळ्यार बिलो 10 वर्सांच्या केल्या भुरग्यांच्या सांगाता कोंकणी नाटक सभेंत कॉम्पिटिशनां जातालीं जावंक आशिल्लीं. तशें म्हाका सिलेक्ट केलें ताणें. तशें हांव फस्ट लेजेली म्हाका जावचें ना म्हण पूण ताणें म्हाका ट्रेन केलें आनी फस्ट कॉम्पिटिशनांत हांव फस्ट प्रायज जिखली हांव. ताच्या उपरांत म्हाका इल्लें कॉन्फिडन्स आयलें. तशें म्युजिकान ती आयली. तशें तिनदां तुमी वाडोवन येतात संगीतान तुमचें पैण मुखार सरता. तुमी ट्रेनींग खंय म्हणी खाण गेलां की ना
ट्रेनिंग काही काण घेवन आतां पळयतना आमी ट्रेनिंग काण घे जाल्लें कोण ना म्हण जाता तें आमकां तेची खबर येना आनी तांक येनातली करेक्ट तशें हय तुमचे शिकापानी पुरो तुम्ही काही वय करता हांव 1 to 4 जप्पू इन्फंट मेरीज ताच्या उपरांत मार्जिलान शिकली हांव वय 10th म्हजें तशें जालें मागीर मुखार वचून हांव म्हाका भावांक खुशी आसली हांवें कॉलेज करीजे म्हण पूण म्हाका म्हण नासलें हांवें शॉर्ट हँड टायपींग केलें तशें तितलेंच एसएलसीचे शिकप त्या टायमार बरें तशें आसलें दिसता तुमचें जीवन मुखार येता आसतना एरिक बाबाची वळख कशी जाता तुमचें लग्न जिवीत कशें सुरू जाता हांव म्हळ्यार जप्पूच्या कॉयरांत आशिल्लीं त्या क्रिस्मसाच्या मिसाक म्हाका सोलो दिल्लो ही रात निदान म्हणून हांवें तें म्हणलें ही रात निदान तें आयकून एरीक म्हज्या मोगार पडलो म्हणटा ओके हय मिस जाल्ल्यान सोदून आयिल्लो म्हाका तो सोदून येवन म्हणालो शीद डायरेक्ट ताणें तशें तें ताचें येना शीद डायरेक्ट म्हणालो हर एक वर्स म्हाका हें कांतार म्हणची गीत हो म्हण म्हणटा म्हळें म्हणटा म्हळें हांवें तितलें डीप चिंतूंक वचूना कितली प्राय आली तुमची त्या त्या दाडा म्हाका 20 ओके 22 काजार जालें आमचें तशें 2 वर्सां मागीर मोगार आसलें आमी हय हय त्या वेळार म्हळ्यार मोगार पडचें न्ही पळय तितलें कॉमन नासलें कुटुंबांत काही म्हणी ना ना म्हज्या कुटुंबांत कांय नासलें हय म्हळ्यार तुजे पुसत परिसर न्ही ताका ताचोय म्हज्या व्हडल्या भावान ओके म्हळें मागीर ताच्या घरांत हांव न्ही कांय प्रॉब्लेम जावना त्या वेळार इल्लेशे क्रांतिकारी आनी पुरो इल्लोसो कडक मनीस इल्ले कसं तें म्हणून काही बोगले ना ना त्या वेळार नासलें त्या वेळार कांय नासलें मोगडी वय 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 ओके तशें तुमचें काजत जाता लग्न जिवीत जाता त्या वेळार माणसोपणाचें त्या सुरवेचे त्या वेळाचे दीस सो ती एक जर्नी कशी आसा माणसोपण मागीर 1986 आमचें काजार 1974 जालें 74 ओके त्या वेळार तावन ताणें कामागारां खातीर जुजचें तशें झुजारीत पयल्यान तांणी तें सुरेक कश्ट म्हण बगलें म्हाका कालें करता हो म्हणल्यार बरें जालें मागीर हांवें म्हज्या इतल्या चिंतलें हांवें म्हळ्यार करता जाल्यार म्हज्या खातीर करना ताच्या खातीर करना कामागारां खातीर करता सो तांच्या बेस हांव म्हज्या भुरग्यांचेर म्हणे आसतलें म्हण सांगून हांवें मागीर एक्सेप्ट केलें सगळें तशें सो निती खातीर झुजचें म्हण सांगल्यार तितलें सुलाभ ना कित्याक कोण निती खातीर स्ट्रेट रावता उबे रावता तांकां पयलो मार पडचो म्हण सांगून सो तळें पुरो आसतना कित्याक तुमचें काजारी जिवीत सुरू जाला मात्र भुरगीं ल्हान आसात त्या संदर्भार वो भायर येता तीं झगडीं जातात जैलाक वचचें पडटा आनी अर्लें पुरो आसतना त्या बियाच्या वातावरणांत तुमी धैर्य कशें काण घेता देवानंद धैर्य दिलें कोण ना म्हाका वचून म्हळ्यार तुमी उलोवच्यान मस्त क्वायट पूण कस जातालें मस्त कस जातालें हांव काम करतालीं तो बँकांत आलो मागीर अशें करतना पयशे कांय उरनासले ताच्या कडेन म्हज्या घरच्यांनी इल्लें सुदारशिल्लें म्हाका तशें दीस गेले कश्टान हय काही म्हणे तुमकां बगो ना गे ह्या मनशा सोडून या हें काले जिवीत म्हणजे काही म्हणे बगला ना ना हांवें तसो करो मोग केलो ताणें म्हजो करो मोग केलो तशें आमच्या मदें मोग आसलो आतांच्या टायमार गोवा बैलामध्ये काही म्हणी एक ल्हान कलेमणी गडीत जावन दी आतां डायवोर्स केस अशी आमच्या क्रिस्तांवांमध्ये मस्त चड जाल्यात आमी सोडणे चिंतले एक मनोभाव सो तुमकां ते कशें रावोंक कशें साध्य जालें मोगूच म्हणयात फॅक्टर ओके म्हण जाल्यार घरचें काम आनी पुरा करूंक एणे भुरग्यांक सांबाळी जे घरचें काम पुरा करून सगळें करून काणी जालें ताचे कडेन बँड आसलें मागीर बँड सुरू केलें आमी हय 7:30 हांगा आतांच्या बरी लेट न्ही आमी 7:30 म्हळ्यार भायर आउट स्टेशन आसल्यार 7:30 म्हळ्यार 7:30 भितर म्हज्या रांदाव जावन सगळ्यांक माय आसली एरिकाची वाड्यान मनी वांटोवन दवरून येताली मागीर ती करताली तशें आशिल्लें हँडल केलें सो ते माणसोबाण एक सुरू करीचें म्हणून तुमकां काल्याक मोतीक येता तें ताच्या मतीन आयिल्लें एक संस्था म्हण जाय आनी तशें आनी पुरा वेस्टर्नूच वचून आसा आमी इंडियनाचेर कांय म्हणी करीजे तें प्रमाण तो चड म्हजे कडेन डिस्कस करनासलो ह्या विशयान सगळें फायनल जाल्या उपरांत मात सांगचें जालें ताच्या मतीन तो सगळें गुंता ओके ताचेर न्हिदेन ती ताका रेस्ट ना म्हण चिंता ताची ब्रेन काम करते आसता सकाळीं उठोन बरोवंक बसता 5 वरां उठोन बरयता सगळें ब्लू प्रिंट म्हणटात बळे सगळें तयार करता तो मागीर माणसोपान जाल्या उपरांत कमिटी मेंबर आसात न्ही तांचे सांग आतां डिस्कस करता पूण हर एक पास जाता सो तुमचे कडेन तुमकां काही म्हणे नाका म्हणचो मध्ये केदाळ सांगले आसा की वा तांणी काल सांगलें ताका सगळ्या की हा म्हणून तूं वेतल्यात हा म्हणून तूं गेल्या कसं बघा नासलें पिक्चराच्या वेळार मात्र हांवें सांगिल्लें अस्मिताई कर सोडलो आसा न्ही कशें करतात तुमी जायना म्हण सांग आमी करून दाखयता न्ही म्हणालो ताच्या उपरांत उलोवंक ना
करता म्हळ्यार करता तो तेंचो, हय. पयलीं पण नायटा म्हूण जाल्यार वय. सगळें हें जातालें पूण तुमी एक ते कर्नाटीक रिते ते बसून बसून. काणन हें परत ती परत तांचीच आयडिया वय आसली वय पुरा सगळें सगळें ओके तशें ते पदांनी परत बरयतना म्हूण सांगल्यार तुमी आतां प्रॅक्टीस करता तुमचे पदां बरें practice नासलो कशी- तो पदां चाफराची पदां पदां काणयतालो काणयन तो बी. ट्यून करतालो. ओके तशी तुमी आतां प्रॅक्टीस करता तुमच्या घरा मध्ये प्रॅक्टीस कशी वय, वय. चलताले ते एक प्रॅक्टिसाची एक सीन म्हाका इल्ली सांगीत कशें चलताले म्हणून आमच्या जालांतूच करताले आमी जालो घर पयल्याचें घर आमच्या व्हडलें आहलें जाल व्हडली आसली ते जालांतूच प्रॅक्टीस करताले आमकां ऑडियन्स बसताले नेबर्स रावताले येवन हय बरें जातालें प्रॅक्टीस म्हळ्यार हें न्ही व्हडले लावड इन्स्ट्रुमेंट्स कांय घालनातले आमी एकॉस्टिक्स घालताले तशें प्रॅक्टीस घराच तशें तुमी पयले सिंग केलें माणसोपणा खातीर पयले सिंग केलें पद खंयचें बिरी म्हणून बिरी पावसा बेरी बेरी पावसा तुमच्या मोगाचें पद कितें मोगाचें पद पळय म्हळ्यार फस्ट पयल्या म्हाका सोलो कंपोज केल्लें एरिकान तें ओके सो ताचे एक 4 लोळी आमचे खातीर गावयेत घे आतां इफ यू डोंट मायंड बिरी बिरी पावसा बिरी बिरी पावसा तू येईना का रे येईना का रे येईना का रे मुझ्या पापियाच्या लग्न दिवसा येईना का रे येईना का रे मुझ्या पापियाच्या लग्न दिसा येईना का रे येईना का रे वाव ब्युटिफूल तुमचे हर एक पद ही म्हाका उडास आसा आनी ताचे पैकी म्हज्या मोगाचें पद एरिका बानसिंग केलें अबोल्या तुजो रंग तें हांव चिंता तें मस्त जाणां की बारी फेवरेट म्हणून दिसता वय. सो ताची एक कॉम्पोजिशना पाटलीकली म्हण एक स्टोरी आसा गी ना ना ताका लिरिक्स पळयतना चाफराची पदां लिरिक्स पळयतना ट्यून मतीर येता म्हणटालो तो सिधा सांगून येतालो एक दर्शान सांगचें जाल्यार तुका एक पद वेंगेन धरून प्रॅक्टिसाक आयिल्ली तें कंपोज जावन येतलें पद तें हांव प्रॅक्टिसाक आयल्या उपरांत तांकां च्या करून भितर येता हांव च्या करून भायर येवचें जाल्यार तें पद जालां इतलें बरें पद तें वयतलें बरें जालां वेंगेन धरून या मोतयांनी भरून सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं तें हांव च्या करून येवच्या भितर ट्यून एक जालां तें. लेजेंडरी पद एक चाळीच्या इतल्या वेळा भितर जावन जालां वय. हांव कंपोज कंपोज जावन हांव च्या करून भायर हाडटाना कंपोज जालां तें पद ओके आनीक हांवें असं ऐकल्या प्रमाणे म्हळ्यार हांवें पळयल्या प्रमाणे आमचो एरिक बाब म्हूण सांगल्यार टायमाचो पक्का म्हूण सांगल्यार इतलो पक्का की तो टायम म्हळ्यार तो कोणाक राखनातलो म्हूण सांगले एक गजाल सगळ्यांक गोत आसा तुमचे प्रॅक्टिसांक येता आसतना कोणाय म्हणे लेट करना येयल्यार तांकां ना कोण देर काणगे दिसता लेट करनातलें लेट करून प्रॅक्टीस लेट जाल्यार आपणाक वेळ जालो म्हणी सांगनातलें पोरूस म्हाका खबर पोर म्हजो जावं ह्या स्वभाव म्हणटा दुबायंत जावं ह्या स्वभाव म्हणटा जॉय म्हणून तो म्हणटा तो प्रॅक्टिसाक येतालो मंजूर जावन येतालो तांकां मागीर बसना न्ही लेट जाल्या उपरांत 8:30-9 वरां भितर वसाक हें प्रॅक्टीस तो फाटीं 9:30 वरां भितर जातालें ताका एरिका कडेन सांगूंक बी आसलें गे वेळ जालो म्हाका म्हणून तितलें तितलें डिसिप्लीन म्हळ्यार डिसिप्लीन वय तशें तो म्हणटा हांव घरांत हांव जिपूत हांव वलेंच येता न्हू वा मंजूर म्हजो चलोवन गेला म्हण हांवें सांगून एरिका वेळ जालो म्हाका म्हण सांगून ना म्हण तितलो कडक आसलें कडक लेट करन येवचें कोणाक धैर्य नातलें लेट करना देखून लेट करूंक आयलें सांगचें जाल्यार पयलें सांगलें जाल्यार व्हडना पूण थंय येवन म्हाका ओग्गी वसाचें तशें आपल्यार ना नासलें सो कोणी देर काडली सांगून डिसिप्लीन म्हळ्यार डिसिप्लीन तशें तुमकां पसंद जाल्लो आतां एरिक बाबा ते म्हळ्यार तुमी आतां कितल्या वर्सांचे काजर जिवे तुमचे ते सरता 51 जाली 51 इयर्स 50th आमी सेलिब्रेट केल्लें आदल्या वर्सा हुशार नातलो सेलिब्रेट केल्लें फॉर 51 जाली डिसेंबर 29 डिसेंबर सो 50 वर्सांचे सांगा ती जिवानांत तो इसाचे जाल्यार तांचे पैकी तुमकां मस्त पसंद जाल्लो गूण खंयचो तुमकां काय जाल्यार म्हण चिंतलां मस्त पसंद जाल्लो म्हळ्यार व्हडली रांदपीण न्हय लिजा हांव रांदतां पूण ताणें मरता म्हणसर तुवें केल्लें बरें जावना काय ना हांव कालें रांदतां तें जेवतालो ओके सांगतालो की बरें जालां म्हणून बरें जालें सांगतालो ना जाल्यार वगत रावन जेवतालो कांय कंप्लेन ना या नवऱ्यानी एक विशय आसा पळय तुमी आयका जे म्हणून कित्याक एरिक बाब तितल्या व्हडलो बारीक कडक मनीस एक मुस्तू काले म्हणटा जोर मनीस म्हूण सांगून आसल्यार पळय बायलेन रांदून दिल्यार तोंड पूण केलां देखून नवऱ्यानी आनी मुखार कोडी काडप ना बायलांच्यो आनी एक गूण म्हळ्यार ताणें मरता म्हणसर जाल्यार तेंत आज म्हणसर एक बिडी सिगरेट वडयली ना वायन पर्यंत पियलो ना तो काजारा गेल्यार वायन पियनातलो तो ना ते बारीक खुशेची गजाल खुशेची गजाल आनी बरे गूण ताचे ते बरे गूण ओके सो घरांत तुमची पार्टनरशीप कशी आसली म्हळ्यार घराच्या कामांत काही म्हणे हेल्प मेळटालें की ना नातले ना ओके हांवें
फाटल्या दिसान तो हुशार नासल्या सरच्या थोड्या तेंपा पयलें म्हाका हुशार नासलें ताका सांगिल्लें हांवें एटलीस्ट पेज करूंक शिक रे एक म्हण दाखयता तुका म्हण काल्यांकाचे थोड्यांक ते सकडी जायना. ओके. तशें तुमच्या भुरग्यांची एका वाडावळींत बापायचो पात्र, सो त्या विशयान हांवें उलोवचें जाल्यार चड नासलो म्हजो हांव इंट्रस्ट काण येताली तांचे कडेन आसलो पण चड ताका इनवॉल्व करनात की ताका आज बायलो राटावळीत चड आसलें न्ही वय. आनी भुरगीं इतलीं बरीं आलीं लिजा, मस्त बरीं भुरगीं म्हजीं. तुमच्या भुरग्यां विशयान आय एम ब्लेस्ड टू हॅव चिल्ड्रन लायक मायन. आतां काल्यांका तुमची भुरगीं सांगेत म्हजें दू रश्मी डॉक्टर रश्मी मेरिटारूच सगळी सीट मेळ्ळी KMCन सगळें, इवन पोस्ट ग्रॅज्युएशनाकय मेरिटार मेळ्ळी. तें ENT सर्जन. मागीर म्हजो पूत ताका मल्टीमिडियात जाय आशिल्लें ग्राफिकांनी, तें केलें ताणें. तीं दोगांय आतां इतलीं व्हडलीं जालीं, दुयेक 50 जालीं, पुताक 47 जालीं. तांणी आज म्हणसर ताळो उबारून उलयलें ना आमचे कडेन दोगांय कडेन. कितलीं बरी. आनी सद्दां फोन करतात लिजा, सदां. पूत सकाळीं करतात, दू सांजेर करता, सदां कितलो वेळ जाल्यार. आतां एक इंडिपेंडंट लायफ तुमी जिवन आसात, सो लायक आतांचें लायफ तुमचें कशें वचून आसा मुखार? आतां म्हळ्यार हांवें डिसायड केलां आय हॅव टू लिव फॉर माय सेल्फ म्हण. तशें आतां खंय जाय थंय वच येता म्हण, वच म्हणटात भुरगीं, वच म्हणटात. पळयता भलायकी बरी उरत जाल्यार म्हाका थोडे इंडिया भितर चड जागे पळय जेवण आसा, वसा जेवण आसा. 50 वर्सां जाल्लेंत कोणीय जावं दी, म्हजें जिवीत हांगासर तर मुक्त जालें आनी हांव कोणाक एक प्रेजन नातली मनीस म्हणल्यार ताले थोडे फुडें चिंचा आसा. सो तोल्यांक एक तुमी कालें सांगूंक कशें येता तुमच्या जिविता मुखार? ना तुमचें काम तुमी केलां जाल्यार बऱ्यान, उरलें जिवीत तुमच्या खातीर जियेया न्ही. हांवें तशेंच डिसायड केलां आतां तुमच्या खातीर जियेया. तुमकां खंय जाय वसा, कालेंय करा, तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाली, आतां तुका तूं पळोवन घाल गे न्ही. करेक्ट. आतां एरिक बाबाक किडनी डायलिसीस आसलें, आतां तांची भलायकी पाड जाता आसतना, सो त्या वेळार तुमी तांकां कसो सांगात दिलो? म्हाका धोको बसलो कित्याक म्हळ्यार कली संवय नासलेल्या मनशाक ही पिडा आयली न्ही म्हण. कशें डायबिटीज आसली ताका, तांच्या हेरिडिटरी फॅमिलींत आसली शुगर आनी प्रेशर आनी वट्टू जाताना म्हाका दिसता अशें ऑर्गन्स फेल जातात म्हण. मागीर हांवें कान गेलें, तें कालें करून जाता कान गेलें. मागीर सपोर्ट करतालीं ताका. हरी एका डायलिसिसाक पयलें येतालीं सांगात ताच्या बेश्टें 4 घंटे भायर बसचें वचोन. मागीर ताणें म्हणलें तूं काल्याक भायर बसताय, ड्रायव्हर येतालें व्हरतलो हाडटलो म्हण. तशें मागीर वचनातलीं. पूण फस्ट बॅच कान गेलें ताणें सकाळीं 5 सांजे. तशें 4 वरां उठा जालें. 4 वरां उठोन ताका ब्रेकफास्ट करून दिवन थोडे फाटी ताका उस्तर घालूंक जायनातलें तितलें. त्या वस्त्रांनी न्हेसोवन ताका धाडचें जालें ड्रायव्हरा सांगात. फाटीं येतलो मागीर परतेक खातालो कांय न्हिदतालो ताच्या. आनी ताका जाय जाल्लें करिचें पडटालें, म्हळ्यार मीठ डायट फूड मस्त तशें. तशें हांवें तेन्ना सांबाळलें. हांव चप्प्यात जेवतालीं ताच्या इतलीं वर्सां जेवल्या. आनी रांदय केली सोपू आनी कांय ना, ग्रीन्स कालें तें पुरा सांबाळलें हांवें. ओके. तांचे सांगा तुमी तें खाताले खातालें. हांवें रांदल्यार म्हाका रांदल्यार ताका आशा जायत म्हण हांव करनातली. आमी कितलो मोग करता म्हळ्यार पूण तुजें खाण जेवण तें सुमी त्याग करची ती एक देर तुमकां मेळोंक कारण कितें? म्हजी आवय म्हणयत ती वितल्या सोसणिकायेची मनीस, तिका पळोवन हांव शिकलें कोणा. तिच्यान सैम म्हाका आयलां आसतलें तशें. वय मस्त सोसणिकायेची मनीस. न्हवऱ्याक एक हांव चिंता बुशालतरी मुखार दिल्ली बस तुमी तेय मुशेरी तुमी सांबाळल्या. पडल्या. वाव. मागीर ऑफिसांत वचून कालें खातालो आसतलो मागूच ना, ती च्या कापी पियेतलो आनी कालें हाडून खातालो. पूण घरा ना, घरा हाडल्यार घरा हाडिनातलो. मागीर लेटली एका वर्सा जावन सांजेचें कापयेक वाडा खावची आशा ताका सुरू जाली. हय. त्या ड्रायव्हरा धाडचें जालें आनी वाडा खावचें. मागीर हांव उतरवताली खावं दी म्हण. वय. वाव. तुमची एक सांगत पड व्हेरी नायस. सो तुमच्या जिणेंत एक मस्त उडासूची एक गजाल आमचे कडेन शेअर करूंक आसल्यार तुमी काले शेअर करूंक आशिल्लें. उडासूरचें म्हळ्यार ते एक बेजारायच कालें ताका दैजी अवॉर्ड तांणी एनावन्स केल्लें. त्या वेळार तो व्हडणें जालें, ताका वशी येतालें येवं येतालें. पूण तें फाटीं पडलें कार्य. फाटीं पडलें 2 वर्सां फाटीं पडलें. तांणी मागीर 2001 केलें दिसता, 2002. तशें तें करतना आमी आदल्या दिसा वचूंक सगळी तयारी केल्ली. सगळें टिकेट बूक जालें. रश्मीन थंय डायलिसिसाक अरेंज केलें ताच्या हॉस्पिटलांत सगळें जालें. वचून 15 दीस रावन येवचें म्हण. आदल्या दिसा आमी फादर मुलर्सान चॅक केलें, आमी दोगांय नेगेटीव. दुसऱ्या दिसा एअरपोर्टांत तो पॉझिटीव हांव नेगेटीव. कोविडा टायमार. हय. तशें ताणें पाटयेचें पडलें. मागीर तें अवॉर्ड हांवें काडचें पडलें.
ते म्हाका मस्त बेजार ती एक आसा ताणें खान घे जालें इतलें काम केल्लें तें करी जालें ताणें तुमची एक नेचर तुम्ही सांगल्याप्रमाणे तुम्ही मस्त क्वायट आणि एक फॅमिली ओरिएंटेड व्हॅल्यू बेस्ड पण ते एक एकदम प्रिन्सिपल्ड मनीस ते हायली प्रिन्सिपल्ड म्हणून सांगल्यार ते तांकां काले कातन घाल्यार ते पाटी येनात जाले मनीस सो त्याले एका संदर्भात जे येत असताना तांचे ओट्टूक थोडे प्रिन्सिपल्स कितले म्हणून सांगल्यार आमी 2 एनवायरमेंटातून आयली मनशां ते एडजस्टमेंट जायनातल्या वेळार तुम्ही कालें करताले उलयताली हांव तोय उलयतालो सांगतालो हांव सांगताली ताका मागीर जायनांत म्हण सांगल्यार मागीर वगत रावचें पडटा कित्याक म्हळ्यार तो करता म्हळ्यार करताच तशें जाता देखून वगत रावचें बरें म्हण चिंतता हांव चिंता तुमी तुमची हें काले म्हणटा कली दूख आसल्यार कले आसल्यार तुमी हांसून हांसून तुमी ओगीत रावतले वगत रावचें भुरग्यां कडेन सांगताली हांव शेअर करताली भुरगीं मामा दादाचें नेचर कालें करूंक जाता वा म्हाका आतां कली सामाला दिसाचें म्हणून कळना कित्याक तुमची ते धैर्य एक निजोन मेसवड एक मेसवाचें देवाचो आदार म्हणून देवाचो आदार म्हणून सो एखाद्या वेळार हांवें एक सवाल तुमचे कडेन अशें दिसाचें जाल्यार तुमच्या जिवितांत आतां फाटीं पळयत आसतना इतल्या वर्सांनी काही म्हणी एक संगत तुमकां डिलीट करूंक जाय जाल्यार तुमच्या लायफांतली कालें डिलीट करूंक अशें तर कालें डिलीट करचें चिंतलां एखाद्या म्हणी कली एक संगत तुमकां चेंज करूंक जाय वा डिलीट करूंक जाय अशी आसली जाल्यार बरी आसली म्हूण चिंतल्यार एक पाटी बघता ताणें दुसऱ्यांक कितलें दुसऱ्यां खातीर कितलें काम केलां कितलें तांच्या खातीर झुजलां इल्लें फॅमिली खातीर इल्लें सो वेळ ताणें दिवेत आशिल्लो कोण ना म्हण सगळें तशें बघता थोडे पटे हय आमी सगळ्यांनी अशें आमच्या नवऱ्यातावन इल्लोसो मोग इल्लोसो टायम लायक तो एक मेळ्ळो जाल्यार एक जीव पूण तशें म्हणना थोडे फाटी आमी मोस्टली आयतारा पिक्चराक आनी व्हरतालो सगळें टायम आसतना खंय या म्हणटालो तशें आसा पूण चड एटेन्शन दिजे म्हळ्यार आतां कालें जाता ते पिडेन पडटना तुमी ते आसात बट तेंचे तुमकां पिडा आसतना कान जाता ही वील चूज स्टील द सोसायटीक ते चूज करता सो ते आसतना तुमकां काही म्हणी बगोंक ना काय की सूख केली हांवें जिणेंत म्हणून ना सूख केल्या म्हणून बगूना पूण त्या मनशान इल्लें बदली येतालें म्हणून बगलां पूण बदलूंक जायना कडेन कांय करूंक जायना ओके तशें आनी थोडे फुडें लायफान कॉन्ट्रोवर्सी कित्याक म्हळ्यार एक कडेन मस्त झगडें जावन ती आयली सो त्या रातीची ती एक सिट्युएशन म्हाका सांगूंक गुतना ताणें म्हाका गुर्तूच ना त्या विशयांत म्हळ्यार ते ऑफिसांत हांव ताका बँकांत हांव तापोवन व्हेलें काही न्ही सांगूंक गुतना हांवें लायरीच्या भरशांच्या बरें तो मिटिंगाक गेला म्हण म्हळ्यार ते पयलें तांणी जातालें म्हळ्यार घरा येनासतना दुसरे कडेन वेचांनी ना राती येतालो किती रात जाल्यार येतो थोडे फाटी फोन करून लँडलायन आसलें सांगतालो जावचें ना येवंक काय न्ही पूण हांव तशेंच मिटिंगांत आसता म्हणून ते प्रॉपर इंटरव्यू ताच्या अंत पळयताना हांवें ताका आपोवन व्हेल्लें पुलीस स्टेशनाक आनी इतले वर्सां तुमकां गोतूच नासलें गोतूच ना म्हणजे काय सांगू ना तुमचे कडेन शॉक जावन येता आयकतना हांव शॉक जाला घरा आयलो इंटरव्यू जालो घरा आयलो पण तुमचे कडेन विचारून येता तुमी काल्या कशें जालें काल्याक सांगून नये म्हाका कांय विचारूं ना जावन गेली गजाल उतरवल्या माय गॉड हांव जालें हांवें नवऱ्याक करून समाधान पाड करचें न्ही बेश्टें उलोवन वाव असलो एक स्त्री ही एक सती सावित्री तरी स्त्री आतांचे 21st जनरेशन आसात म्हण जाल्यार ग्रेट जॉयस बाय सो तुमचे कडेन म्हाका गुर्तुरा काले उलोवचें म्हण सांगून माणसोपणां तुमी इतले शोज आनी पुरा केल्यात तुमकां मोस्ट मेमोरेबल शो खंयचो आसा म्हण विचारलें जाल्यार खंयचो म्हणशात मेमोरेबल शो म्हण न्ही पण आमच्या गिनीस रेकॉर्ड मेमरींत आसा आनी की ओके मागीर ओके ते गिनीस रेकॉर्ड जाल्ले ते एक सिट्युएशन कशें आसलें म्हणून जाल्यार तुमचे प्रॅक्टिसा कशें चलताले ते तयारी कशी चलताली प्रॅक्टीस म्हळ्यार थंय जातालें आमी माणसोबानाच्या ग्रुपांत आली तशें बेळतंगडी इवन गोंयांचे टीम पाद्रींचे टीम सिस्टरांचे टीम हर एकाक प्रॅक्टीस करूंक एक मनीस आसतालो प्रॅक्टीस दिवंक तशें मागीर लास्ट मात रिहर्सलाक सांगाता मेळ्ळें गिनीसाची ती आयडिया खंयतून आयली म्हळ्यार ती इन्सेप्शन खंयतून जालें ती एक आयडिया करी जे म्हणून एक्चुअली अनंत एरिकान मिटिंगा वेळार सांगलें खंय हांव एकलोच 40 hours बसता म्हण न्हय 24 hours दिसता 24 hours बसता एकलोच सिंकन बसता म्हण तशें एकलोच तो करतो ताका कमिटीन सांगलें दिसता तशें नाका एकल्यान जावचें ना एकल्याक नाका आलोचन करया म्हण तशें मागीर तांणी फायंड आवट करतना तें गिनीस रेकॉर्ड आसा एक तशें ग्रुप्स करया म्हण जालें तशें मागीर जालें तें तशें या सो ताच्या फाटलो वावर पुरो तांचोच ओके ती आयडिया तांचीच ओके मागीर आतां माणसोपणाची म्हळ्यार आतां तांच्या मरणा नंतर माणसोपणाचें सिट्युएशन कालें कितें जावन आसा म्हळ्यार लुई बाबा आसा ते कंटिन्यू करनासात पण आतांची तुमचे मैनाळी मानची तुमचें हें जाता आसा सो ते पुरो आयडियाज कशे सुरू जाले ते पुरो आतां कशे कंटिन्यू जावन वचून आसात
म्हणल्यार न्ही मानशेची आयडिया एरिकाची म्हळ्यार खलांगण बांदल्यार पावना तातूंत कांय मनी जाय जे म्हणून सगळें तशें हर एका म्हयन्यांत एक फ्री शो करीचे आमी म्हणून तशें सुरू जाल्ली आयडिया आतां आमसर 290 जालें जावन तसा आतां लुई आनी कंटिन्यू करतात लुई ताचो फूल सगळो इतलो बिझनस आसा जाल्यार इतलो वेळ दिता तसो सकाळीं सांजेर म्हळ्यार बरी येता पळयता वेळ दिता आनी कमिटी मेंबर्स आसात न्ही ते कंटिन्यू करनासात डेडिकेटेड आसात पुरा. आता एरिक बाबाचे एकदम प्रिन्सिपल्ड मनीस म्हणून आलो आणि निमाणे जाताना तांणी म्हळ्यार इगर्जेक वेचून सोडले आता मोर्नाच्या वेळार जाल्यार मोर्न म्हणजे इगर्जे काडून जो डायरेक्ट वचून म्हाका हें करीचे म्हणून सो ती एक गजाल तुमी कशी काण गेली. म्हाका ऑब्जेक्शन नासलें ताचें हांव मिसा घेता ताणें म्हाका ताणें ऑब्जेक्ट करूना केदाळय करूना तूं वच पण सकाळां मेळतात म्हण हांव वचना हांव बायबला खातीर बायबला प्रमाणें जियेता खरें म्हण दिसलें म्हाका तो तसोच जियेता कांय कोणाक अन्याय करिना तो दुबळ्यां खातीर कळटा तशें हांव फोर्स करनातली ताका ताणें मोर्नान ती तशें बरयल्लें सांगिल्लें ताणें तर पूण ताजो एरिकाचो भाव तो तिका देवत कॅलिकट आसलो ताणें ताज्या भयणीन भुरग्यांनी म्हणलें मीस करया मामा म्हणून तशें हांवें जायत म्हळें म्हाका एक मौन आसलें मीस केलें ताचो उलपय म्हळें ताणें तशेंच केलें अशें. ओके सो ते तुमकां एक कस्ट म्हणून बघनातले की म्हळ्यार आमी सकड भुरगीं जावन दी तुमी सकड मिसाक वेतात तुमी सक्रामेंत काण घेतात पूण हो येना तुमच्या सांगाता म्हणटना काही म्हणी बघोना बघुलें समजूंक पळयलें हांवें ये तूं म्हण ना हांव सकड येतात म्हण हांव येना म्हाका तांकां पातयेनी जाय हांव कांय चूक करताय ना न्ही हांव समाजा खातीर हांव समाजाचो मनीस हांव म्हज्या कोणाक कुमो करूंक जाय तो कुमो करता आनी तेंत म्हजें मीस म्हणटालो. तुम्ही कितले मुशेर तुम्ही इतले सॅक्रिफायस करतात तुम्ही ती काल असल्यार त्या नवऱ्याक तुम्ही सपोर्ट जावन रावतात एक उतार तुम्ही खंय तुमच्या विशयांत तुम्ही तुमचो स्वार्थ म्हणून तुम्ही काण घेनात सो ही एक धैर्य तुमकां कशें येता हांव नेणा आनी आतांच्या तुमचे तले एक मुनशा सगळ्या बसून उलयत आसतना लिटरली म्हाका गूजबम्स येवन जाता जॉयस बाय हांव चिंता तुमचे तो हांवें प्रेरण जोडचे मुस्त आसा म्हूण सांगून देव बरें करूं एक जिणेचे एक काले म्हणटात सगळे एक डिफरंट पॉयंट ऑफ व्यू तुमी म्हाका दिवन आसात हांव चिंता या आतांच्या स्त्रियांक कित्याक म्हणून जाल्यार आमी कंप्लेंट करचे जे आसा पळय ते सोडून आमी आमच्या जिविताचेर इल्लें कॉन्सन्ट्रेट केलें मोग म्हळ्यार तेंच न्ही कमिटमेंट न्ही करेक्ट कमिटमेंट तुवें कमीट केलाय तुवें भास दिलाय आनी तुका मोग आसा जाल्यार निजो मोग आसा जाल्यार सुदारसून वरीजे तुवें म्हाका आतां राग आयलो म्हणून हांव फाल्यांत रागानंतर रावता म्हळ्यार जाता जायना न्ही करेक्ट रिलेशनशीप दवरीजे रिलेशनशीप पाड जाता पूण म्हज्या अनेक सवाल म्हणून सांगल्यार दवर येता करेक्ट पूण कितलो तेंप म्हणून सांगल्यार एक कडेन तांकां जाता तूं दिवनूच तसतेय तें तो तुका पाटी म्हणल्यातल्या वेळार तुका दिवंक कशें साध्य जाता तें वय तें म्हाका तिसारी जाव येता इसरून नगे विशय थोडे फावटी वचून चिंतचें आसा मागीर कालें करुया त्या मनशाक चेंज करूंक जायना अल्टिमेटली तितलेंच त्या मनशाक चेंज करूंक जायना सो हाव टू एक्सेप्ट तितलेंच हाव टू एक्सेप्ट आनी हांव जावन तो जावन मोगार पळय आमी दोगांय मोगार आसा कालें करूंक जाता आमच्या मदें मोग नासलो जाल्यार बरें दुसरी गजाल मोगाची एक डिफरंट व्याख्या तुम्ही आज म्हाका दिल्या लायफ पळोवनची एक मुझे एक दिसता वचो मी तुम्ही आज बदलेला सो ऑफ टू यू काय हें करूं ना हांवें तशें हांव चिंता तुमची एंत प्रेरण काही आतां भुरग्यांक तांच्या जिवितांत काही म्हणी हेल्प जावन आसा म्हणून सांगून तुमकां बगलां गे खंडीत म्हजें दू बापायक मस्त क्लोज तें ताच्या वाटेनूच चलता पूत म्हजें बरें क्वायट ताणें तशें एक्सेप्ट केलां मातसो बरें करून तांचें जिवन सारून आसात न्ही पळय तशें काही म्हणे भुरग्यांनी सांगलें आसा की मम्मा डॅडाचे कले म्हळ्यार अशें उलयल्लें आसा गे भुरग्यांनी ना तशें कांय ना तें हॉस्पिटलांत ती म्हाका सांगतालें तो ICUंत आसतना मम्मा तुजो मस्त मोग आलो डॅडाक वाव म्हाका समाधान करतालें तुमकां समाधान करतालें सो ती निमाणी घडी तुमची सांगात म्हळ्यार तुमी फॅमिलीत ताच्या लागीं आसल्यात सो ती निमाणी घडी कशी आसली 7 वर्सां लिजा 7 वर्सां जावन तो डायलिसिसार आसलो सो त्या वेळार तांची ते लास्ट मुमेंट अशें सांगतना तुमकां तुमी ते कशें काण गेले लायक कशें आले ताची निमाणी ती घडी निमाणी कांय ना ताका पांयान एक ल्हान गाय जाल्लो म्हण सांगून मागीर तातूंत उदक भरलें म्हणून हॉस्पिटलाक व्हेल्लें हांवें डायलिसीस जाल्लें तें हॉस्पिटलाक व्हेलें ताणें म्हळें तें क्लीन करया म्हण मागीर तातूंत इन्फेक्शन जालें म्हण दिसता मागीर इन्फेक्शन जालें ताका ICUंत घाली हांव म्हळें जाय मस्त पटी ICUंत पडलो आनी पाटी आयला पूण ह्या पटीन कालें मागीर ताका ब्रिदींग प्रॉब्लेम जालें खंय ऑक्सिजनान दवरलें
आनी हाय फ्लो जायचे पडटलें तशें लास्ट 4-5 दीस पयलें उलयतालो इल्लें उलयतालो आनी ताका भूक लागताली आसताली जेवंक विचारतालो तें पुरो पूण मागीर ट्यूब घाल्लो कांय दिवंक जायनासलें मागीर अनकॉन्शियस म्हणल्यार बरयतालो 1-2 दीस मागीर वेंटिलेटरार गेलें वेंटिलेटरार हांवें डॉक्टरा कडेन सांगलें नाका वेंटिलेटर ताकाय सफरींग आमकांय सफरींग म्हण डॉक्टर म्हणलें ना आमचें एथिक्स 1% ट्राय करचें म्हण लक्ष्मी म्हणालें आसूं न्ही मम्मा म्हण पण वेंटिलेटर गेल्यार दुसऱ्या दिसा गेलो तो तांच्या मोरच्या आदींच ऑलरेडी ते सरल्यात म्हूण सगळ्यांनी ते खबर जाल्ले सो लायक ती एक तुमकां कशें भोगलें त्या वेळार दूख भोगलें म्हाका मागीर हांवें चिंतलें तशें न्यूज फायज करून तांकां खुशी मेळटा जाल्यार मेळों दी म्हळें तुमी कितें सांगूंक कशें येतात ह्या एका माध्यम मुखार तांकां काल सांगूंक कशें येतात मॅम तुमी काल कशें नेगेटीव प्रसार करतात तुमी म्हण भोगलें म्हाका त्या दिसा आतां हांवें तेन्ना सांगता समा कन्फर्म जाल्या शिवाय कली न्यूज घालनाकात प्लीज दुखता तें घरच्यांक दुखता तें मस्त खंयचीय खबर ती सतत जाल्यारय जावं दी पाटी वचून कंप्लीट कन्फर्म जाल्या शिवाय कोणाय कितें फॉरवर्ड करिनाकात तेंच म्हाका सकाळीं ती न्यूज दिली रश्मीन म्हळें अशें अशें आयलां मम्मा म्हण काल घरचें म्हणटा तांकां तातूंत खुशी मेळटा आसतली म्हळें हांवें एका जिवन जाल्ल्या मनशाक म्हळ्यार सोमार कडेन जाता सोमार कडेन करता आसतना आमी तें काणयोच्या स्थितीर नासल्यान त्या दिसा कित्याक म्हणल्यार तुमचें सिट्युएशन तशें आसलें कोणें केलां काल म्हण गुंतना कोणें केलां जाल्यार ताका समाधान मेळना आसतलें तातूंत तुमचो एक बोक्सायड असो गूड वाव नायस बट आनी मुखार इल्लेशें शिकतले न्हीद जावन कन्फर्म केल्या शिवाय प्लीज कांय गेली नाकात येस ओके मागीर तुमची आतांची तुमची रिटायरमेंटाची जी तुमी सांगल्यात ऑल इंडिया टुरीचे प्लॅन आसा म्हूण सांगून आनी खाली प्लॅन आसात गी ल्हान आसतना ड्रीम म्हजें म्हळ्यार हांवें सावंड ऑफ म्युजीक पळयलें सावंड ऑफ म्युजिकान ती सीन आनी न्ही हांवें चिंतलां स्विझरलँड म्हण हांव घराकादार सांगून म्हणटाली म्हाका स्विझरलँड वचचें म्हण मागीर म्हज्या एका भावान सांगलें ती स्विझरलँड न्ही पुता तें ऑस्ट्रिया म्हण तशें मागीर तें जावना तें ड्रीम जावना म्हण्या आतां आतां एक एटलिस्ट खंय बोवाजे म्हण आसा बोवाजे म्हण आसा ओके तर बोंडेचें मागीर आसा उरले काले परस्यू करीचे म्हण जाल्यार शिकोवंक आशा आसली वा एक इन्स्ट्रुमेंट म्युजीक इन्स्ट्रुमेंट काही शिकायचे म्हणून आशा आसली शिकोवंक इन्स्ट्रुमेंट शिकायचे म्हण म्हजो भाव गिटार खेळटालो शिकायचे म्हण पण मागीर कालें गी त्या विशयान ध्यानच दिवना हांवें चड मागीर आशा आसली आतां म्हणजे चान्स म्हळ्यार शिकतात गी चान्स म्हळ्यार शिक्या म्हण जाता शिक्या म्हण जाता गी पूण कितलें कॉन्सन्ट्रेशन जाता घेतना लायफान सगळ्यां खातीर जिवन जाल्लो पण आतां रिटायर्ड जाल्या ती तशें आतां रिटायर्ड जाल्ल्या वेळार एकले कीबोर्ड शिकोवन आसा एकली ड्रायव्हिंग शिकल्या आनी एकली स्विमींग शिकल्या चोले पुरो जावन आसा देखून हांव चिंता मुखल्या दिसांनी काही जॉयस बाई एक गिटार काडून आयल्यार आयली स्टेजीक पळया अनफुलफिल्ड ड्रिम्स काही म्हणजे ड्रिम्स फुलफील करचे जाल्यार आसा जाल्यार तशें कांय ना हांव चिंता न्ही जॉयस बायन काही खाल्लें म्हणटात एक इन्स्पिरेशनल स्पीकर जावन काही म्हणे ओशेत कित्याक म्हण सांगल्यार कित्याक उडोलतना हांव तूं उलोवंक ट्राय करना काही म्हणे कॉन्वर्सेशन करूंक ट्राय करना म्हाका उलोवं जेवणें हांव चिंता तुमच्यो जिणी येता लोकांक मस्त प्रेरण खाणो तरी एक विशय आसा जाल्ल्यान तुमी काही म्हणी येयले इन्स्पिरेशनल व्हिडिओ स्टार्ट करना कुटुंबा जिवीत कशें बरें करयत की म्हणल्यार तरी एक आयडिया हांवें तुमकां दिवचें आगाता हांव तुवें ट्रेन करचें कोणा म्हाका नो प्रॉब्लेम करया सांगा त्या काही म्हणे कॉलॅब कर काले म्हणे करया कोणा काय त्या म्हणटात बट तुजे कडेन उलयतना म्हाका इतली खुशी भोगता गी सो थँक्यू सो मच देखून प्रेरण काण येता जाल्यार बरें डेफिनेटली तर गोतना तुमच्या भुरग्यांकडे डॉक्टर रश्मी आनी तुमच्या पुताचें नांव रितेश मी पळोवन आसत जाल्यार मम्मीक एक हांवें आयडिया दिल्या हांगा जावन देखून तुमचे हातान काही म्हणी जाता जाल्यार मम्मीचे एक इन्स्पिरेशनल व्हिडिओ स्टार्ट जावन दी म्हणले म्हजी एक कित्याक तांच्या जिणी येता शिकचें मुस्त आसा काजार आनी काल जाता गे म्हण सांगल्यार आशे येतात मस्त मोगा खातीर अशें येतात तेन्ना मेळनातल्या वेळार मस्त कश्ट जाताली एक भितरल्यान कश्ट जाली एक स्त्रियो आसात तोल्यांक एक तुमी कितें सांगूंक अशें येता तुमच्या जिणया मुखांत हांव चिंता मोग म्हळ्यार कमिटमेंट आनी तूं तसो खरो मोग करताय जाल्यार तुवें कमीट केलाय आनी तुवें भास दिलाय ताकाय तुजो मोग आसत जाल्यार सोडिनाका तुमी बसून कांय नासमाधान आसा जाल्यार बसून उलया कम्युनिकेशन गरज आसा समा उलया बसून मागीर जायनात म्हळ्यार पिंगडेचें बरें कित्याक म्हळ्यार सदां झगडचें की भायरेचें बरें पूण त्या पॉयंटाक पावच्या पयलें तुमी बसून समा डिस्कस करा उलया कितें जायचें कित्या खातीर आमी अशें आसा म्हण उलयल्यार सॉल्व जायत कोणा म्हण दिसता प्रॉब्लेम जायनात जाल्यार कांय करूंक जायना तुमी आनी आरीक बाबा मध्ये एक उलोवणें ताचे कडेन तुमकां एप्रोच करूंक सुलाभ सुलाभ आसलें उलयता काल आसल्यार तो आयकतालो समजतालो
तशें आसल्यान काही तुमचे रिलेशनशीप वय, चिंता ते वय, स्ट्रॉंग वय. उरले म्हणल्यार करतलो एंडाक तशें जाल्यार कांय दुखलां जाल्यार हांव सांगतालें कित्या खातीर दुखलां म्हणून सांगून तो आयकतालो बसून वय सॉरी म्हणटा सॉरी म्हणटालो दॅट इज इम्पॉर्टंट सॉरी म्हणटालो केदाळे म्हणटालो थोडे बरी म्हणूंक जाय जाल्यार मेसेज धाडटालो सॉरी म्हण वाव नायस या भितर मावाळ करेक्ट सो देखून ते तुमच्या रिलेशनशिपाचे कित्याक हांगा कांदताय म्हणून सांगल्यार उलोवंक गोत्त ना आमचे मध्ये देखून आमी खंयचेय टॉपीक हांव चिंता होकलांनी नवऱ्यान द टॉक द अनटॉकेबल म्हणून सांगतात म्हळ्यार उलोवंक जायना तुला सांगती जाल्यार घोवा बायले मध्ये ओपन उलोवणें आसा जे व्हेरी इम्पॉर्टंट ते तुमी करतल्यात म्हणलें करताली हांव करताली आनी ताका वेळ ना जाल्यार मागीर तो मेसेज करतालो म्हाका ऑफिसान वचून सॉरी म्हणटालो सॉरी हांवें केली चूक जाली तुमकां काल विशय आसले तांचे कडेन उक्त्यान उलयताली साध्य साध्य आसलें दॅट इज द रिजन वाय सो तुमी ओपन कम्युनिकेशन विशय तुमी कितें म्हणटात लायक बरें तेंचो गरजे नाजाल्यार अळॅक्शन जाता मागीर डिवोर्स आमसर येता तें एक ल्हान संगत काणयो न्हू तातूंत झगडोन ते व्हड जाता विशय मागीर तें पाड जावच्या पयल्यान तुमी बसून डिस्कस करा उलया तूं तुजें सांग तो ताचें सांगतलो करेक्ट पळय ओपन करा कितें म्हळ्यार उलोवचें म्हळ्यार खाली उलोवचें मात न्ही आयकोवची गरज आसा अंडरस्टँड द अदर्स पॉयंट ऑफ व्यू गरज आसा करेक्ट देखून दादले कांदे थोडे पुढे कांदता की म्हणून आमी उलयता आसतना दादले जावन दी आमी स्त्रियो जावन दी आतां आमची मिस्टेक सांगले तक्षण आमी एक्सेप्ट करूंक आसा पूण थोडे कडेन कांदता की आतां एरीक बाब तुमी सांगल्या प्रमाणे ताची मिस्टेक आसल्या म्हणल्या कडेन ते सॉरी म्हणटात पूण थोडे कडेन कांदता आमी डिफेन्सिव्ह जाता ना म्हजी चूकूच ना म्हणले तरे तले आसले कडेन हांव चिंता संबंध खंयगी पाड जातात म्हणून सांगून सो तल्याक तुमी कितें म्हणूंक आशेतात तुजी चूक तुवें एक्सेप्ट करीजे एकादो चूक करूं ना जाल्यार बसून उलय हांवें चूक करूं ना ही चूक कांय करूं ना तुवें जेतावन अशें आयलां देखून बसून उलया आयकंत ना जाल्यार कांय करूंक जायना मागीर इतल्यानच देखून बसून तुका संबंद बरो उरचे जाल्यार तुमी बसून उलयचे आनी कश्ट बघना तें तितलें तुज्या मतीन कितें आसा तुवें सांगूंक कांय कश्ट ना तुवें सांगाचें करेक्ट हय आनी ताचें आयकाचें करेक्ट हय सो हांव चिंता हें खंयगी कित्याक म्हळ्यार डिफेन्सीव जायनासतना आमची चूक आसल्या कडेन कित्याक आमी अल्टिमेटली आमची आशा काले संबंध बरो उरचे म्हणल्या खातीर देखून आमी इगो सायडीक दवरना कित्याक चूक आसा जाल्यार त्या टायमार आमी सॉरी म्हणचे हांव चिंता मस्त इम्पॉर्टंट आनी एकामेकांत विश्वास आसाचे लिजा करेक्ट एकामेकांत विश्वास आसाचे ते दळा मात्र येस सो ब्युटिफुली आज आमकां रिलेशनशिपाचे साबार एडवायजर्स मेळोन आसात जॉयस बाय येतावन आनीक येस आनी तुमकां एरीक बाबा विशयांत खाली सांगूंक आसा जाल्यार तुमी सांगीत आनी कालें सांगचें सगळें सांगलें सदावत तुमी सांगलें सांगलें कित्याक म्हटल्यार एरीक बाबाचे बायली सायड सगळ्यांक गोत्त आसा सो तांचे एक इंटरनल कित्याक ताची पतीण जावन 50 वर्सांनी तुमी सांगातेपणान तुमी जियेल्यात आतां सदावत आमकां गोत्त अशे प्रमाणे एरीक बाबान सॉरी म्हळें म्हणून सांगता आसतना ती एक व्हडली गजाल आमकां तो मस्त बोवाळालो भितरल्या म्हणा वाव दॅट इज नायस तुमी माणसोपणाचो तो पंगड तुमी बांदला इतलो व्हडलो संस्थो सांबाळचो म्हळ्यार इजी ना सो तो एक संस्थ्या फाटल्यान तांचो वावर ताचे विशीं दिल्लीशी म्हाका झळक दिल्ली बरी आसली तसो वावर चड हांव मेथर जायनातलें म्हाका म्युजीक आसल्यार मात तो मेथर करतालो चडल्यार खंयची व्हडली कार्यां ताणें म्हाका मेथर करोना खंयच्यान ती मिटिंगाक आनी परत खंयच्या ना हांव कमिटी मेंबर न्ही न्ही कमिटी मेंबर बसून डिस्कस करतात पूण कालें जालें म्हूण सांगतालो येवन म्हाका तो कालें डिसायड केलां म्हूण सांगतालो पूण हांव सपोर्ट करतालीं तितल्यानच हांव खंयच्या आड वचोना पिक्चरा वेळार मात हांवें सांगलें सोडल्यार दुसरें फायनान्शियला खातीर रिजना खातीर दुसऱ्या खंयच्याय हांवें तशें ताका आड वचोना आतां तुमकां आतां ते सरले उपरांत जाल्यार तुमकां एक तीन त्या कमिटी म्हळ्यार तांचे एक लेजंडरी एक हें तें तांणी एक सुरू केलो तो संस्थो तांचे ते एक सगळे जिणी ताचे खातीर ते वावरले म्हणून सांगून ते खंय म्हणी तुमकां वचून जॉयन जायचे ते वचून कंटिन्यू करीचे म्हणल्यार तेले बघून आगे तुमकां हांव येता हर एका फंक्शनाक येता थंय पूण मेंबर न्ही हांव म्हळ्यार माणसोबान मेंबर कमिटी मेंबर न्ही कालें जाल्यार कमिटी मेंबर्स डिसायड करतात ते मागीर आमकां इनवॉल्व करतात खंयचीय फंक्शन आसात जाल्यार आतां मुखार पळयता नोव्हेंबरांत ते व्हडलें निरंतर हें केलां तांचो सगळो आमकां इनवॉल्व करतात पूण तुमी आतां काले म्हणटात मॅनेजरियल पावर तांच्या खातीर तुमी हें केलें ना सो ते तुमी परत इंद सोडून म्हणून खाली वावर इवन ताणें जाल्यार तो काली गुरकार म्हणून रावलो ताणें बांदलें आनी तेंचे जाल्यार तो काली गुरकार म्हणून रावलो तुमी डिसिजन मेकिंगांत परत तांकां सोडून वय हांव मदें पडनातलीं माणसोबानाचे हांव चिंता ना कोणी माणसोबानाचे कमिटी मेंबर्स तांची बायलो मुखार तांचो कांय मेथर जातात म्हण ना एक सेल्फलेस रावूंक कशें साध्य जाता जॉयस बाय कांय करी येता हांवें वचून ती इनवॉल्व जावंक जाता जायना न्ही जायना ते कमिटी मेंबर जाता हांवें कांय करूं ना न्ही हांवें खाली म्युजिकान सांगत दिलां सोडल्यार दुसरें कांय करूं ना हांवें तें
वाव. हय म्हज्या नवऱ्यान एक सुरू केल्लें म्हाका ना, तातूंत ना. एक काही म्हणून असं रावता म्हणून तुमकां काही बघना. ना केदाळे बघो ना 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 हांव चिंता तुमचे ह्यात बिहेवियरान काही हांव चिंता हें सगळें साध्य जालां म्हणून म्हाका बघता. वाव, रियली नायस जॉयस बाई. तुमचे कडेन म्हाका सत्य जावन इतली खुशी जावन तुमचे कडेन उलयतना. आणि ताणें एकल्यान बांदलो संस्थो न्ही तो न्ही ताका Correct. सगळ्यांनी कुमो केला Correct. सगळे कोंकणी लोकांनी कुमो केला तो तांचो संस्थो तो वाव. पूण एरीक मुखार आसलो लिडरशीप एरीक कान गेलें Beautiful. तशें हय तशें सकाळी तुम्ही खाले म्हणटात आपणा खातीर म्हणून कांय दवरनासतना तितलें पुरो करून हय. तुमच्यान साध्य हय, जाता हय. आसा. वाव, ब्युटिफूल. ताणें तशें केल्ल्यान लिजा बेसांव आसा म्हज्या भुरग्यांक बेसांव आसा भुरगीं इतल्या बऱ्यान आसात हांवूय बऱ्यान आसा म्हाका दिसता तें बेसांव खंडीत सांगूंक सुलाभ कित्याक आलतारी रावून जावन दी काही रावून जावन दी भाशण दिवंक सुलाभ. सुलभ प्रिचिंग इज व्हेरी या इझी. या या प्रॅक्टीस करूंक कस्ट आसा कश्ट बट आसा. तुम्ही आज तिले ते खाले म्हणटा ते प्रॅक्टीस केलें तुमकां रूप हांव पळोवन आसन जाल्ल्यान हांव चिंता हांवें आज तुमचे मुस्त संगती हांवें आज काण गेल्यात. निमाण एक संदेश आमच्या लोकांक तुमचे तान दिवंक कसो जाल्यार कितें म्हणटा जॉयस बाय? संदेश म्हळ्यार तुमी हांव म्हणटा तें मोग म्हळ्यार एक कमिटमेंट तें दवरूंक पळया विश्वासान सेल्फीश जायनासतना इगो सोडन एकामेका सांबाळल्यार एक कुटुंब बरें जायत आनी भुरगीं तुमकां पळोवन शिकतीत देखून प्लीज हांवें म्हणचें इतल्यांत कॉन्फिडन्स दवरा आनी विश्वास दवरा मागीर तुमचें इगो सोडा. ती म्हाका एकच म्हणटा गे हांवें म्हज्या जिणेन मोग केला हांवें तें कमिटमेंट दवरला हांवें विश्वास दवरला आनी ती जिणी हांव बऱ्यान जियेल्या म्हूण सांगून देखून जॉयस बाय तुवें एक बरो संदेश आज आमच्या कुटुंबाक दिलाय कित्याक व्हॅलेंटायन्स डे म्हळ्यार मोगाचो दीस आनी तो मोग म्हूण सांगल्यार स्वार्थी मोग न्हय आसतना एक कुटुंब चलाजे एक रिलेशनशीप उराजे म्हणल्यार त्या एका कमिटमेंटान इतलीं वर्सां तुमी तुमची सगळी जिणी तुम्ही जरयल्या देखून आज हांगासर येवन आमकां होच तुमच्या जिणयेचो एक संदेश आमच्या लोकांक दिल्ल्या खातीर सर आमच्या विक्षका तर्फेन आमच्या कार्मेल कॅफे टिमा तर्फेन तुमकां हांव देव बरें देव करूं. बरें करून लिजा विक्षकांक देव बरें करूं या मस्त खुशी जाली जॉयस बाय तुमचे कडेन उलोवन आनी प्रत्येक तरान तुमकां थँक्स म्हणटा कित्याक म्हूण सांगल्यार एक संबंध म्हूण सांगल्यार एक कशें कमिटमेंटार आपणाचो इगो सायड दोन रिलेशनशीप बीन जायजें म्हूण सांगून आमी कशें कमिटमेंट दिवचें म्हणून हें एक लेसन आज तुमचे तोंड काणून हांव पाटी वेते आसा. देव बरें करूं. देखून हांगासर आमी बसून आसा जगो इन्फेंट जिजस श्राइन तुमी हांगासर साबारपोटी येतात म्हाका गोत आसा देखून तो बाळोक जेजो तुमचेर आशिर्वाद घालून दी तुमची मुखली जिणी तुवें आतां तूं म्हाका सांगलें आय एम लिवींग फॉर माय सेल्फ आनी मुखार हांव म्हजे खातीर जियेता म्हूण तुमी सांगलें देखून तुमची कली पुरा स्वप्नां आसात म्हळ्यार खंय पुरा भोंवंक एक स्विझरलँड की ऑस्ट्रिया वचोंक तुमकां आशा आसली ती बेगीनच तुमचें एक स्वप्न जारी जावन दी म्हणून हांव आशा येता. मुखली तुमचें जिवीत भलायकी बरी जावन तुमच्या भुरग्यां बाळांक सांगाता संतोष बरी जिवोवची एक देणें तुमकां मेळोवन दी म्हणून आशा येता. देव बरें करूं लिजा कार्मेल कॅफेक खुशी जाली म्हणून पाती येता. देव बरें करूं वय सो जॉयस बाय ओट्टोक एक सुमार एक मुक्काल घंटो उलोवचें जालें म्हाका भाग मेळ्ळें सो म्हाका मस्त खुशी जाली आज तांच्या सांगाता उलोवन देखून जॉयस बायक परत एक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आयचो हो आंकडो तुमच्या मुखार हाडूंक आमकां स्पॉन्सर जावन सहकार दिला ग्रो जेट स्पीड डिलिव्हरीज इन मँगलोर तांच्या सहकाराक आमी आभारी जावन आसा. तशेंच मुखल्या दिसांनी परत अनेक एका बऱ्या व्यक्ती सांगाता अनेक नवो दिश्ट वळखाण तुमच्या मुखार हांव प्रयत्न करता तो व्हड पर्यंत आमच्या कार्मेल कॅफेचे हर एक एपिसोड तुम्ही पळया कित्याक हर एका एपिसोडांत कितें ना कितें बरें तुमचे खातीर आमी हाडून आयल्या कितें बरें जालें कॉमेंट्सांनी तिळसिया लायक करा एक वेळा जर तुमकां हें पसंद जालो जाल्यार दुसरे सांगात शेअर करा कित्याक आयचो हो एक आंकडो आमी कुटुंबां बरी जावन दिता म्हणल्या एका उद्देशान हांगासर प्रस्तूत करन आसा. देखून कार्मेल किराणाची सर्व प्रोग्रामां पळया आमकां सबस्क्रायब करा. मुखल्या दिसांनी परत मेळटा वर एक मेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं.